नमस्कार. आयच्या ह्या इतिहासीक दिसाक तुमकां सगळ्यांक गोंयकार एक पावल एकचाराच्या वतीन उनवनीत परबी. तसेच आयच्या ह्या स्वतंत्र सैनिकाची जाणें ह्या ओपिनियन पोला खातीर वावुरपी जे आयज आमचे मदीं आसात आनी जे आज आमचे मदीं नात ताका मानवंदना करून आमी ह्या इतिहासीक दिसाचो दीस धरून हो सुवाळो मनोवपाची आमी सुरवात केली. आमकां दर एकल्याक खबर आसा 19 जानेवारी 1947 ह्या वर्सा गोंयकारांनी कणखर निर्णय घेतलो. गोंय राखून दवरलें. आमचे दायज, आमची संस्कृताय, आमची अस्मिताय ह्या दिसाक आनी आमची वळख, खासा करून आमची वळख आमी राखून दवरली. पूण 54 वर्सां फाटीं असो निर्णय आमचेर आयलो तरी कित्याक? इतिहासाक जर आमी मातशे फाटीं वचून पळयत त्या वेळाचेर महाराष्ट्राचे साहित्यीक आनी राजकारणी लोक म्हणटाले गोंयाक स्वताची अशी वळख ना, गोंयाक स्वताची अशी भासूय ना, तांची फक्त बोली ही कोंकणी, तांकां संस्कृती ना आनी तांचे दायजूय ना, तांकां भेसूय ना अशी आमकां हिणयताले आनी म्हणटाले महाराष्ट्रा हो गोंय हे महाराष्ट्राचोच एक अविभाग आनी तो महाराष्ट्राक विलीन जावपाक जाय. पूण त्या वेळावेले आमचे कांय नीज गोंयकार जे प्रामुख्यान आवाज उठयलो आनी सांगले ना, आमकां आमची स्वताची वळख आसा, आमकां आमचे स्वताचे दायजूय आसा, आमची संस्कृती आसा जी आमी आतां पळयली आनी आमची भास जी सगळ्यां परस व्हड ही गोंयकाराक दिसता म्हण आमी विलीन जावचे ना. भावानो, म्हाका दिसता भारताच्या इतिहासा भितर असो हो पयलो निर्णय आसतलो जाणें सरकारूच म्हणटाले आमी विलीन जातात, एखादें सरकार निर्णय घेताले. पण त्या वेळावेले विरोधी पक्ष नेते स्वर्गेस्त जॅक सिकरान कणकार भुमिका घेतली, जे युजीचे नेतृत्व करताले. ताणें सांगलें ना, आमी विलीन जावचे ना, आमची स्वताची वळख आसा, वळख राखतले. ताचे नंतर कांय समज लोकां मदीं असोय आयलो, फक्त एका विशिश्ट समाजाच्या लोकांक हे नाका विलीन जावपाक, बाकीच्या लोकांक जाय म्हणून कुंकळीच्यान स्वर्गेस्त शाबू देसायान एक मशाल पेटयली. शांतादुर्गे कुलकर्णीकरीन हांगच्यान एक ज्योत पेटोवन ती गोंयभर फिरयली आनी सांगलें ना, बहुजन समाजूय तितलोच ताकदीन ह्या निर्णयाक विरोध करता. त्याच बरोबर म्हत्वाचो निर्णय भावानो, हे दैनीक मराठींतल्यान वतालें, त्या दैनिकाचें नेतृत्व करपी आयज आमचे मदीं आसात, खासा तांच्या खातीर ताळयो जावची. आनी दुसरे बाब उदय भेंब्रे हाणें हे दिसाळे बरयताले आनी ब्रह्मास्त्र अशें त्या दिसाळ्यांतल्यान ते प्रखर भुमिका मांडटाले. त्या वेळाचेर ते म्हणटाले जर तुमी जर कोंकणी जर जाय, जर गोंय जाय जाल्यार तुमच्या भाशेन बरयात. त्या वेळाचेर तांचें उत्तर आसलें, आमी आमची भासा आमकां खबर आसा, पूण तुमच्या सारक्या मराठी आपले महाराष्ट्रांतले दायज म्हणटात त्या लोकांक कळपा लागून तुमच्या मराठी भाशेन आपूण बरयता म्हणून. ताचे नंतर काँग्रेसीचे नेतृत्व करपी त्या वेळावेले पुरुषोत्तम काकोडकर हाणें तितलीच मोलाची भुमिका घेतली आनी ह्या वांगड्यांनी दाखोवन दिलें की ना, आमची स्वताची वळख आसा, आमकां नाका. त्या वेळावेलो स्लोगन पळयात भावानो कितलो सुंदर आसलो, आमकां नाका तुमची श्रीखंड पुरी, आमकां आमची शीतकडीच बरी. हातूंत भितर आमकां आमचो एकवट दिसतालो, आमी कितल्या ती श्रीखंड पुरी खावपाक शकतात. एखाद्या केन्ना सुवाळ्या खायत, पण गोंयकाराचें दिसपट्टें जेवण कितें जर आसत जाल्यार ते शीतकडीच आसतली. आनी त्या वेळाचेर इतिहासीक निर्णय भावानो एक असो जालो की ओपिनियन पोल गोंयकारांनी जिखलो आनी आयज म्हणून आमचें अस्तित्व उरलें. आयज आमचे हे दायज आमी राखून दवरले. आनी त्या वेळा वयले कांय मुखेली म्हणटाले, तांचे जे महाराष्ट्राचे राजकारणी आनी साहित्यीक म्हणटाले गोंय जर महाराष्ट्राक जर गेलें जाय जाल्यार दुदांक साखर म्हणून. त्या वेळाचेर आमच्या नेते ज्या वेळाचेर नेतृत्व करताले ताणें सांगलें दुदांक साखर बरी गजाल, दूद गोड जातलें, साखरेचें कितें, साखरेचें अस्तित्व कितें. ही कणखर भुमिका घेतली म्हणून त्या सगळ्याच्या आमच्या मदीं आयज नायत, जे आमच्या मदीं आसात ताका आमी सगळ्यांनी मानवंदना करून एखादे जोरान ताळयो मारया भावानो. ह्या वेळार म्हाका एक कविता याद येता. येऊन दी बादाय
येऊन दी वादळ मोळा एकवटी वचुदी उगोन मोडचे आसा मोडटले जडचे आसा झडटले पोल पोके हुबतले रंग घेऊन उरतले भुयेंतले रंग भुयेंतले त्या वेळा वयले सुबेज सुंदर अश्यो कांय कविता त्या वेळा वयले आमकां याद करतात. ही कविता पळयात. अजून आसात पिळपी हांगा अजून आसात नाडपी हांगा अजून आसात पिळपी हांगा अजून आसात नाडपी हांगा तळणे कशे दाणगे तुम्ही अजून कशे रावले उगी अजून कशे रावले उगी हड्ड्यांतले इंगळे आयज दगदगीन जाऊ दी जागे पळया ह्या हेतू भितरल्यान गोंयचो मोग दिसतालो गोंयची संस्कृताय दिसताली. गोंय राखपाचो एक उद्दिश्टान दवरलें. आयज आमी हें जे संपन्न जाल्लें गोंय आमी पळयतात आपली वळख दवरला पण मातशे भितर वतकच काळजाक घस जाता. आमच्या स्वतंत्र सैनिकांनी आमच्या जाणटेल्यांनी राखून दवरलें हेंच तें काय गोंय. अजुनूय आमकां कित्याक दर वेळार रस्त्यार येवचें पडटा आपल्या स्वता खातीर झगडचें पडटा हाचें दुख्खय जाता. हांव चड घेना भावानो तुमकां सगळ्याक ह्या वेळार सगळ्याक येवकार दिता आनी तुमकां गोंयकार नीज गोंयकारांनी हो खरो म्हणल्यार हो सुवाळो राज पावंड्याचेर साजरो जावपाक जाय. तो जायना हाची खंतय दर एकल्या नीज गोंयकाराक जाता आसतलीच पूण आमी सरकारा कडेन मागतात हाचे फुडें हो सुवाळो राज पावंड्यार जावपाक जाय. देव बरें करूं.